सोमारा सांखळे एका शाळेत भुरग्याक मारपेट केल्ल्याचे प्रकरण मुखार आयला। भुरगो पडलो अशें ताच्या पालकाक सांगून शिक्षिकेन आपल्याक साल्वार करपाचो यत्न केलो खरो, पूण त्या भुरग्याच्या आवयक जेन्ना आपलो भुरगो पडूं ना तर हो मारपेटाचो प्रकार आशिल्ल्याचे कळ्ळें तेन्ना तिणें दिवचल पुलिशेंत कागाळ नोंद केली। शिक्षिके आड पुलिसांनी गुन्यांव नोंद केला। जेन्ना म्हाका एक्चुअली सकाळी फुडें कॉल येयलो की तुजे चेडो पडला, टॉयलेटीक धांवता आसतना पडलो म्हणपा लागले। आनी म्हणलें पडला, चड लागला, रडटा म्हणपा लागले। म्हटल्यार व्हरोंक येवं, मागीर तेजे कडेन उलोवपाक दिलें तेंच्यांनी, व्हरपाक येवं काय म्हणून, तर नाका म्हणपा लागलो। बरें तर म्हटलें, हांव म्हणलें 10 सुमार येतलें, तुका टिफीन घेवन येता म्हण सांगलें। हांव जेन्ना ताका टिफीन घेवन गेलें, तो अभ्यास करतालो। म्हाका टिचरीन काय आनी काय उलोवंक ना, हांव उगी रावलें आनी येयलें घरा। जेन्ना देडाक ताका हांव हाडपाक गेलें, घरा येयल्या उपरांत हांवें ताका पयलें, खंय आपटलो रे, तर तेजो दुखपाक लागलो, हात लागून रडपाक लागलो। म्हणटकीर हांवें म्हणलें अशें कित्याक रे, अशें कितें जालें काय म्हूण विचारलें। तर म्हाका म्हणपाक लागलो, आपूण जेन्ना टॉयलेटीन गेल्ले, आमी 4-5 जाण, तेन्ना टॉयलेटीसून येताले, आमकां टिचरीन मारलें म्हणपाक लागलो। आपल्याचेर खंय कानार अशें थापाड मारलें आनी आपली तकली तेणी दाखयली, आपली म्हणजे भिंतीची सायडीक कड आसता न्हू, ते कडाचेर आपूण आपटलो म्हूण सांगलें। पूण म्हाजें सट कितें जालें, हांव म्हणटा टिचरीन म्हाका सांगला फोन करून की तो टॉयलेटीक वयतना आपटलो म्हणून, आनी हो असो भुरगो म्हाजो असो कित्याक सांगता। म्हणून हांवें कितें केलें, घरान कोण नासलें, आमी दनपारच्या टायमार हांव चेडो आनी चेडूच न्हू, मिस्टर एसर वाट पयली आनी मागीर हांवें पुलीस कंप्लेंट केली। आतां कितें आहा तें पुलिसांनी इन्क्वायरी करची। सरकारी मुळाव्या शाळांमदी राज्यात आघाडीचे आशिल्ल्या दिवचल तालुक्यातल्या एके शाळेत एके शिक्षिके कडल्यानच 6 पिरायेच्या भुरग्याक मारपेट करपाचो प्रकार घडला, तशी माहिती मुखार आयल्या। मजगती 8 ऑक्टोबराक सांखळेच हायस्कुलात अशेंच घडिल्ले एका प्रकरणात दिवचल पुलिसांनी शिक्षिकेक अटक केल्या। गोमंतक टीव्ही खातीर तुकाराम सावंत।